अपना भाड़ा का विश्वास रिलायंस भी है साथ। गोवा में सफल शुरुआत के बाद अब दिल्ली, एमसीआर और मुंबई में भी 23 जून से आपकी सेवा में। नमस्कार येवकार, गोवा टुडे सुयश गावणेकार। सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। टिका उत्सव 2.0 पयले दिसा बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स। आप म्हणटा केरळा भशेन तारवटींक फ्रंटलाइन वॉरियर स्टेटस दियात, नाजाल्यार तांचे जॉब वतले। तेजपालान लिफ्टीत बलात्कार केलो, जबरदस्ती बळजबरी केली हे सिद्ध करूंक अपेस। ट्रायल कोर्ट म्हणटा पोलिसांचो तपास भलतेच दिशेन, सरकार हायकोर्टात केस ब्रेस्तारा। कोविडाच्या वरिश्ठांत फॉरेन टुरिस्टांची दादागिरी, प्रोटोकॉल खुटयाळाक मास्क ना तेन्ना वेल्यान दादागिरी, ट्रॅफिकाक शापोतां, कावंटराचेर धुडगूस, शिस्त कोण लायतलो? म्हापश्यां मुरगांवां बीजेपीचे, मडगांव विजय दिगंबराचे पॅनल बिनविरोध सत्तेर। नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्षाक विरोधी दावेदार ना, ब्रेस्तारा नेमणुकेच्यो फॉर्मालिटी। आनी दाबोळे विमानतळावेल्यान पॅसेंजर हाडपी कारवारच्या टॅक्सीवाल्यांक कर्फ्यूंत एंट्री ना। गोंयांत प्रस्न सोडोवचो, नाजाल्यार बॉर्डरीचेर गाडयो सोडचे ना, कारवारी शिटकावणी। टिका उत्सवाच्या दुसऱ्या पावंड्याक पयले दिसा बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स। बुधवारा 164 पंचायतीच्या गांवांनी 45 वर्सां वेल्यां खातीर टिका उत्सव सुरू जालो। 10 दीस चलतलो। लोकांनी फुडें सरून वाशिनां घेवची म्हूण सरकाराचो उलो। मजगतीं केरळा भशेन तारवटींक फ्रंटलाइन वॉरियर घोशीत करून तांकां बेगीन वाशिनां दिवची म्हूण आप मागता, नाजाल्यार खंय तांचे जॉब वतले। ह्या टिका उत्सवाक महिलांनी इतलो आयज प्रतिसाद दिल्लो आसा। आतां पर्यंत ना म्हटल्यार 40 रजिस्ट्रेशन जाले आनी भितरल्यान मेजॉरिटी म्हणटात ती महिलांची आसा। हांव महिलांक सगळ्यांक आव्हान, गोंयच्या महिलांक सगळ्यांक आव्हान करपाक सोदता की तांच्यांनी फुडें सरोन ह्या टिका आपल्याक पयलें वॅक्सिनेशन करून घेवचें। आणि सगळ्यांक विनंती करता की जेंच्यांनी ऑलरेडी फर्स्ट डोस घेतला, आता सेकंड डोस आसा तो जवळ जवळ 16 आठवड्यांक घेवचो पडटा। म्हणटकूच सगळ्यांनी समजून घेवचें की सेकंड डोस आमकां मेळटलो, पण थोडो मातसो टायम वयतलो। PWD मिनिस्टर दीपक प्रभू पावसकर हाणें पयलीं आमकां एक टिका उत्सव करून आमकां पयलीं बरी हें दिल्ली, ही आतां सेकंड हें, ताकाय बरो प्रतिसाद आसा लोकांचो। आनी कितें हांगा लोकय मातशे सुशिक्षीत आसल्या कारणान आनी लोकांक आतां कळून आयला की हाचे फायदे जो आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यान जे आमकां जावं हेल्थ मिनिस्टर तांणी आमकां जे गायडलायन दिल्ले आसा त्या प्रमाणे प्रत्येकान वागचें। वॅक्सिनेशन जे आसा तेका आमचो लोकांचो प्रतिसाद बरो आसा आनी 7 जुनाक वाळपय KTC आमचो बस स्टँड आसा, थंय आमचें वॅक्सिनेशन ऑलरेडी चालू आसा, जे डेली चालू आसतलें। थंय आमी हे टिका उत्सव घेवन काबार करतले। वाळपय कोविड हॉस्पिटलाची बऱ्यापैकी वेवस्था चल्ल्या। पळय आमच्या वाळपय हॉस्पिटलांत आमी ऑलरेडी 30 बेडांचे कोविड केअर सेंटर चालू आसा। आमचे ऑलमोस्ट 8 पेशंट्स ऑलरेडी एडमीट आसात। 10 ऑक्सिजन बेड्स आसात, जम्बो सिलिंडर्स आमचे कडेन आयिल्ले आसा। जे ऑक्सिजनाचे पेशंट आसतले, जे GMCन आसतले, तांकां सुद्दां आमी हांगासर एडमीट करून दवरतले। ही आमची वेवस्था जाल्ली आसा। कांदोळे हेल्थ केअर स्टाफान एका 93 वर्साच्या बायलेक तिचे मोटारीत वचून वाशीन दिल्ल्यान भलायकी मंत्र्यान तांच्या आउट ऑफ द बॉक्स सर्व्हिसेची तुस्त केली। आप म्हणटा केरळात तारवटींक फ्रंटलाइन वॉरियर स्टेटस दिला, गोंयांतूय दिवचो। वाशिनांक कळाव जाल्यार गोंयकार तारवटींचे बोटीवेले जॉब बाकीच्या देशांतल्या लोकांक वतले। सो तेच भाशेन गोंयच्या स्टेटांत सी फेरजाक आज पुसान प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट कित्याक आमकां हे फ्रंटलाइन वर्कर्सांक तूं हाडना? आज इवनिंग जरी तरी गव्हर्मेंट आणि प्रमोद सावंत क्लियर कट
आमगे तारवट्यांक वॅक्सिनेशनाक कित करतो सांगना जाल्यार नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू टेक इमिजिएटली टुमॉरो. बुधवाराक कोविडाचे बळी 39. आतां मेरेन 2499 सोंपले. 4615 रिपोर्ट आयले. 1487 नवे दुयेंती. पॉझिटिव्हिटी रेट 32% वयर. परतून सुरू जाल्ले 45 वर्सां वेल्या वाशिनाचे मोहिमेक पहिल्या दिसा बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. 2509 जाणांनी वाशीन घेतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. तेजपालान लिफ्टींत बलात्कार केलो, जबरदस्ती केली, बळजबरी केली हें सिद्ध करूंक सरकार पक्षाक जमूना. तपास भलतेच दिशेन. जाय त्या गजालींचो तपासूच ना, भलत्योच गजाली घुसडल्यो. फिर्यादी चलयेच्या जबानीतूय तफावती म्हूण कोर्टाचें निरीक्षण. निवाड्याची कॉपी प्रुडंटाच्या हाताक लागल्या. सरकार निवाड्या आड हायकोर्टांत. केस ब्रेस्तारा येता. 2013चे तेहलका रेप केशीत ट्रायल कोर्टान 527 पानांचो निवाडो दितना तरुण तेजपालाक निर्दोश सोडलो. तेजपालाक सोडटाना कोर्टान तपासात जाल्ले घाळपणूय नमूद केला. ट्रायल कोर्टान निवाड्यांत नोंद केल्ल्यो कांय म्हत्वाच्यो गजाली अश्यो. बलात्कारा सारकेल्या प्रकरणांक लागून पिडीतेक मानसीक शारिरीक त्रास जाता हें न्हयकारूं नज. मात त्या वेळार चुकीच्या आरोपांक लागून जाचेर आरोप जातात ताकाय मोठ्या प्रमाणात त्रास जाता हेंवूय लक्षांत दवरूंक जाय. कागाळ करपी ट्रॉमटायज आसा म्हूण जो दावो केल्लो तो सारको ना हे व्हॉट्सॲपा वेल्या कांय मेसेजी पळोवन दिसता. तशेंच ऑफिशियल इव्हेंट जातकीच ज्या सुवातेर प्रकरण घडला तो घडचे पयलीं गोंयांत रावपाचो प्लान आशिल्लो म्हणूनय स्पश्ट जाता. बलात्काराक लागून आपूण ट्रॉमात आसा म्हूण कागाळ करपी चलयेन जो स्टेटमेंट दिला त्या स्टेटमेंटांत आनी चलयेच्या आवयन दिल्ले कागाळीत कांयच सारकेपण दिसना. तशेंच कागाळ करपी चलयेन वा तिचे आवयन तांचो गोंयांत रावपाचो प्लान बदलिल्लो दिसना. कागाळ करपी चलयेन विरोधाभास दिसपी खुबशे स्टेटमेंट केल्यात. निष्पक्ष तपास जावप हो जाचेर आरोप आसा ताचो अधिकार. पूण तपास अधिकाऱ्यांनी तपास करतना खुबशा गजालींचेर दुर्लक्ष केला. तांचेर लक्षूच दिवंक ना आनी आपल्याक जाय त्यो गजाली घुसडल्यात. तपास अधिकाऱ्यांनी कितल्याशाच म्हत्वाच्या गजालींचो तपासूच करूंक ना. तपास अधिकाऱ्यांकडच्यान म्हत्वाचे पुरावेच खराब जाल्यात. हॉटेलाच्या 7व्या ब्लॉकाच्या पयल्या माळ्यार लिफ्टी कडची CCTV फुटेजूच ना. ती फुटेज मेळिल्ली जाल्यार जाचेर आरोप आसा तो खरोच आरोपी काय निर्दोश ते स्पश्ट जातले आशिल्ले. कागाळ करपी चलयेचे स्टेटमेंट रिकॉर्ड पळयल्यार ते चली खरें सांगता काय ना हे विशीं दुबाव येवपा सारक्यो गजाली आसात. कागाळ करपी पुलीस अधिकारी सुनीता सावंत आशिल्ल्यान ती हे केशीत तपास अधिकारी जावंक शकना. तशेंच तिणें तपास करपाक दुसऱ्या अधिकाऱ्याक सांगचो म्हूण वेल्या अधिकाऱ्यां कडेन प्रस्तावूय दिवंक ना. CCTV फुटेज हे वटेन ते वटेन करपाचोय प्रकार जाला आसूंये तशी शक्यताय न्हयकारूं नज. ब्लॉक नंबर 7ची लिफ्ट कशी चलता ती मदीं थारोवंक येता काय ना तपास अधिकाऱ्यांनी हे विशीं तपासूच करूंक ना. लिफ्टीचो बटन दाबून दार बंद केल्ले म्हूण कागाळ करपी चलयेन सांगला. लिफ्टीत खरेंच अशें फीचर आसा काय ना तेवूय तपास अधिकाऱ्यांनी तपासूंक ना. लिफ्टीत इनकम फोन आसा काय ना. इमर्जन्सी वेळार वापरपाक स्टॉप बटन आसा काय ना तेवूय तपास अधिकाऱ्यांनी तपासूंक ना. मेळ्ळ्या ती CCTV फुटेज पळयल्यार ग्रावंड फ्लोरार लिफ्टीचें दार 2 फावट उगडलां म्हूण स्पश्ट दिसता. जाल्यार चलयेन कागाळीत लिफ्टीचें दारूच उक्तें जावंक ना म्हूण दावो केल्लो. CCTV फुटेजीचे पुरावे आनी चलयेच्या स्टेटमेंटांत फरक आसा म्हूण तपास अधिकारी मान्य करता. मात ताचेर तांणी सप्लिमेंटरी स्टेटमेंटूय घेतिल्लो ना. CCTV फुटेज आनी चलयेच्या स्टेटमेंटांत विरोधाभास आसा. ताचेर तपास अधिकाऱ्यांनी चलयेक परते प्रश्नूय केल्ले ना. कागाळ करपी चलयेक केल्ले ईमेल तपासूंक तपास अधिकाऱ्यांनी तेहलकाचो सर्व्हर अटॅच करपाचो यत्नच करूंक ना. तशेंच tehelka.com वेल्यान कितें पुरावे कोणूय विटनेस मेळटा जाल्यार तेवूय पळोवंक ना. तपासात आशिल्ल्या दोशांक लागून आरोपीक सोडूंक शकना असो दावो केला. तेन्ना जे पुरावे आसात तांकां स्वतंत्रपणान पळोवचे पडटले. मेळिल्ले पुरावे रिकॉर्ड्स पळयत जाल्यार जाचेर आरोप आसा ताका संशयाचो लाव दिवचो पडटलो. कागाळ करपी चलयेच्या आरोपांक बळगे मेळपा सारके आनी कसलेच पुरावे गजाली ना. हे केशीत जाचेर आरोप दवरला तो दोशी आसा म्हूण सिद्ध करपाक कसलेच ठोस पुरावे ना. सगळ्यो गजाली फक्त दुबाव आसा अशेंच दाखोवपी. ट्रायल कोर्टान तरुण तेजपालाक निर्दोश सोडला ही गजाल गोंय सरकाराक मानवल्ली ना. सरकारान ट्रायल कोर्टाच्या निवाड्याक हायकोर्टात चॅलेंज दिल्या. ब्रेस्तार 27 मायाक हायकोर्टात ताचेर सगळ्यांत पयली सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. दाबोळे विमानतळावेल्यान पॅसेंजर हाडपी कारवारच्या टॅक्सीवाल्यांक गोंयांत सध्या एंट्री ना. गोंयच्या टॅक्सीवाले मात कारवारा भाडी मारतात. इशू गोंय सरकारान सोडोवचो नाजाल्यार गोंयच्यो टॅक्सीसनी गोंयांत वचपी मालाच्यो गाडयोय आडावपाची तयारी.
कारवारचो आदलो आमदार सतीश सैल आनी टॅक्सीवाल्यांची शिटकावणी इश्यू घेवन ते पोळे चेक नाक्यार पावले. आता पळय एक ट्रक येता, ट्रक वचू शकता, केळी गाडी वयता, केळी गाडी बनाना तुम्ही तुमकां खावपाच्यो वस्तू जालो तो तुमकां येवंक शकता आसले न्ही. हा नुस्त्या गाडी वयता म्हणजे वॉट एवर यू वॉन्ट इटिंग मटेरियल्स यू वॉन्ट टू टेक इन सायड. आमी हाडटले तुमी दिना म्हण जाले कळ्ळें तुमकां. आतां गोंय टॅक्सी फाल्याच्यान आमी बंद करतले. देन इट इज अ प्रॉब्लेम फॉर यू ऑल्सो. आतां गोवा रजिस्ट्रेशन आमी बी सांगचे पडलें फाल्याच्यान हिंग स्टॉप करा म्हणून घेवन. गोंयचे ट्युरिस्ट आहात की टॅक्सी आहात भितर वयता? हय गोंयचे ट्युरिस्ट वयता विचार तांकां. आतां आमचे गव्हर्नमेंटान हे रूल घातला की ड्रायव्हराक RT-PCR जाय. गोंयची गाडी हाडयला ते हे फक्त गोवा गव्हर्नमेंटान घातला. खबर न्ही खबर कर्नाटका पोलीस हिंगात आसा. तुमकां कितें प्रॉब्लेम कितें इन्स्ट्रक्शन येयला कर्नाटका गोंयची गाडी हाडून ना येवं ना. गोंयची ट्युरिस्ट गाडी सोडटा तुमी? पिकअप रावता ना ड्रॉप रावता. इवन रेल्वे स्टेशन एमर्जन्सी हॉस्पिटल सर. आमचे गव्हर्नमेंटान कितें सांगला एअरपोर्ट त्या वयतला तिकीट दाखय, रेल्वे स्टेशन तिकीट, एमर्जन्सी कितें आहा तेजी मेडिकल कितें दाखोवन वचपा जाय म्हणून आमच्या गव्हर्नमेंटान केला. NTPCR ड्रायव्हर लोकांक खंय केलें ना. RT-PCR खंय केलें ना. सर आतां आमचे एक 80 to 100 ड्रायव्हर आहात. कोणाक कॉल येता आमकां एअरपोर्टार वचपा जाय म्हणून सांगू शकना आमी. आमचे 100 ड्रायव्हर डेली हे करू शकता सर टेस्टिंग. वायस वर्सा नथिंग नथिंग लायक दॅट. कोणाक जाल्यार तुमी बी येनाका न्ही. गोंयची एअरपोर्ट स्टॉप्स. हा ना गोंयची गाडी ट्युरिस्ट ते वटेच्यान वयता तुमी वचपा दिवपाना म्हणटा. हय दिवपाक गरज आमी इवन आमगेल गाडी भितर वयता ती बी हाडयतला आमी. कितें रूल मात्र आसा खंयच्या बोर्डाचेर. कोविडान मरण आयिल्ल्या गोंयकारांच्या फामिलीक शक्य जाता ते प्रमाण सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण येरादारी मंत्री माविनाचें वैयक्तीक मत. माविन प्रुडंटा कडेन उलयलो. तो म्हणटा केंद्रान गोंयाक 300 कोटी दिल्यात, तातूंतले 100 लोकां खातीर वापरूं येतात. माविन खंय हे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेनूय उलयला. ही भरपाय मेळची म्हूण तो यत्न करीत रावतलो. मत आसा स्वताचें मत हांव गव्हर्मेंटान आसतलो पूण हें गव्हर्मेंटाचें मत जावपा जाय इन द लॉंग टर्म. जे कोण मेला आनी चड करून गरीब लोक आनी चडशे बारीक लोकूच विक्टीम जाल्ले आसा, व्हडलेय लोक जाल्ले आसा. एवरीबडी शूड बी कॉम्पन्सेटेड. सम एक्स ग्रेशिया पेमेंट शूड बी गिवन पर विक्टीम. कित्याक गव्हर्मेंट हॅज टू रीच आउट. म्हाजें तरी एकूच म्हणणें आनी हांव आमचे मान्य मुखेलमंत्री हांव सांगिल्लें आसा. हांव हे फावटी GST मिटिंगेनी हांव हें काडटलो. आमचे मान्य फायनान्स मिनिस्टर, युनियन फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी कॉमेमोरेट ऑर टू शोकेस 60 years ऑफ लिबरेशन आमी चिंतले 100 कोटी मेळटले म्हणून. बट टू आर सरप्रायज आमकां 300 कोटी मेळ्ळे. हे 300 कोटींतले 100 कोटी सुद्दां आमी आमच्या लोकांचे स्पेंड केले. who have been victims of this pandemic. They should be sufficiently and adequately compensated by giving some relief. ते सांगला आमी तांकां कॉम्पन्सेशन दिवपाकूच जाय म्हणजे परिस्थितीन. आनी हांव तरी हें लास्ट पर्यंत म्हणटलो. आनी म्हाका खबर आसा आमचे कॅबिनेट लेड बाय डॉक्टर प्रमोद सावंत केन्ना जाल्यार केन्ना हो मार्ग काडून हे पयशे अवेलेबल करून लोकांक रिलीफ दितले म्हणून म्हाका तरी खात्री आसा. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects.
freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. म्हापशां मुरगांव पालिकांनी बीजेपीचे मडगांवां विजय दिगंबराचे पॅनल बिनविरोध सत्तेर म्हणून स्पश्ट. नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षां खातीर ब्रेस्तारा वेंचणूक आशिल्ली. बुधवारा दनपार मेरेन अर्ज भरूंक प्राज आशिल्लो. मेजॉरिटी पॅनला आड उमेदवारी अर्जूच ना. ब्रेस्तारा वेंचिल्ल्यांची फॉर्माल दाद. खासदार तेंडुलकार म्हणटा मुरगांवां पयलेच फावट बीजेपी बिनविरोध. म्युन्सिपालिटी सध्या रिकवरी काय नसल्या कारणान हितून चल्लेलें आहा. ताका सद्या मेन प्राधान्य ताका दिता. भाजपा पार्टी थ्रू आयज VCPचें नॉमिनेशन भरलां. आमचे राज्यसभेचे मेंबर श्री विनय भाई तेंडुलकर आयिल्ले. तांकां पयलीं थँक्यू म्हणपाक सोदता. तिगूय आमदार मुख्यमंत्री पार्टी सगळे बसून थारायला आनी तांकां शुभेच्छा दिता. आनी चड करून म्हाका दिसता दोगांयची बिनविरोध निवड जातली. पयली फावट वास्को भितर अशें घडटा. म्हणजे वास्को पयलीं हालचाली खूब जाताले. मॉडेल मडगांव पॅनलाचो मुखेली सर श्री दिगंबर कामत म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका पोस्ट ऑफर केला. ताजेर हांव पूर्णपणे तेंच्या विश्वासाचेर पूर्ण सार्थक करतलें. Shri Lyndon Pereira has been proposed to be the chairperson by Dipali Sawal and Pooja Naik. And for the post of vice chairperson, Dipali Sawal has been proposed to be the vice chairperson. So there are only one candidate for the post of chairperson and vice chairperson till now. I think now they are proposed to be elected unopposed. Now we have received two nomination papers filed on behalf of Shubhangi Vaingankar and for the post of chairperson, and 3 nomination papers filed on behalf of Chandrasekhar Bankar as the vice chairperson. But we have not received any other nomination paper. एक सरप्राईज कशी म्हाका सीएमान डायरेक्ट म्हजें नांव डिक्लेअर केलें. चंद्रशेखर बेनकर वायस प्रेसिडेंट आनी शुभांगी वांयगणकर प्रेसिडेंट म्हणून. आमी म्हापशाचे जी उदरगत करपाक जाय तितले आमी जितली आमकां जाता त्या पद्दतीन आमी फुडें करतली. I would like to thank all the support from our honorable CM, party president तशेंच आमदार ग्लेन दिकलो. तीस मायाक गोंयचो घटक राज्य दीस. मात कोविडाक लागून मोठी कार्यावळ जावची ना. मुख्यमंत्र्यान सचिवांची बसका घेवन घटक राज्य दीस कार्यावळी विशीं चर्चा केली. एखादी व्हर्च्युअल कार्यावळ कोविडा आड मोहिमेची कार्यावळ करपा विशीं चर्चा जाल्या. मंत्र्यां कडच्यानय सुचोवण्यो घेतल्यात म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. 12वी परीक्षेचें खंय अजून कितेंच थारिल्लें ना. सेक्रेटरीची मिटींग आशिल्ली एक्चुअली 30th इज अ स्टेटहूड डे. स्टेटहूड डेचे जर आमी व्हडलें फंक्शन करिना जाल्यार एक व्हर्च्युअली कितें कार्यक्रम लॉन्च करप, कोविडाच्या संदर्भांतले एखादे वेगळो कार्यक्रम लॉन्च करप हाची प्रिपेरेशन करतली. सगळ्या मिनिस्टरां कडल्यानय हांवें सजेशन्स मागल्या तांच्या डिपार्टमेंटाचें लॉन्चिंग आनी बाकीचें कितें आसतलें त्याच संदर्भांतली मिटींग. सर देर वॉज अ मिटींग रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जाम. कितें जालें सर? आयज फायनल जावंक ना अजून. जाल्यार काय सांगता. फॉरेन टुरिस्ट माथ्यार बसले. दादागिरी वाडल्या. कोविडाच्या ल्हारांत ह्या रशियन टुरिस्टांची SOP गुटलावन वेल्यान दादागिरी. कांदोळे लवंदे सुपर मार्केटांत एके रशियन बायलेक कावंटरा वेले चलयेन मास्क घालूंक सांगलो. तिणें कावंटरूच फोडून घालो. कांय दिसां फाटीं कोरगांवां मास्क नाशिल्लो फॉरेनर ट्रॅफिक पुलिसांक शापोतो सांगतालो. हांकां शिस्त कोण लायतलो? कांदोळे लवंदे सुपर मार्केटांतली ही घडणूक. मास्क घाल ना जाल्यार भितर सरूं नाका म्हूण कावंटरावेली चली रशियन बायलेक सांगता. रशियन बायल आपलेच भिरकेन तिडकीन तिणें कावंटरावेलें सामान वडयलें.
भायर सरली. भायर रशियन बायल आनी कावंटरावेले चलये मदीं वाद. ते सरशी ती बायल परत कावंटरा कडेन आयली. थंय आशिल्ले कॉम्प्युटराचे दोनूय TFT हात मारून सकयल वडयले. भायर सरतना भायरूय तोडफोड. आतां कोरगांवां कांय दिसां फाटली घडणूक पळयात. पुलिसांनी ह्या बेशिस्त टुरिस्टाक मास्क घालूंक लायलो. तो घालूंक तयार ना. वेल्यान शापोता. शो द प्रोटोकॉल म्हूण जापो. मास्क ना तो ना वेल्यान पुलिसां बरोबर वाद घालपाची काप आसतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चक्रीवादळ यासाची बंगाल ओडिशांत धुमशेणां. लाखांनी घरां, वीज, टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चराची नासधूस. हुगली, बांदेल, चिंचुरा, हालीसहार वाठारांतल्या लोकांनी मोबायलाचेर कॅप्चर केल्ली गंगेवेली ही वावटळ बरीच व्हायरल जाल्या. पळोवपी म्हणटात हालीं तेंपार तरी असली वावटळ पळोवं ना. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. चार चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.